ले तो पुलिसा का पैदा। हाँ चालू रख बोलता है तेरे को। दे रहे उसको, कौन है वो, बात कर रहे हो कुछ प्रॉब्लम नहीं, चालू रख 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 तू भर रे गाड़ी, चल भर चालू रख बोलता है ना वो, भर गाड़ी देखता है। अरे तुम ड्राइवर, तुम कौन है? हम जिस बेटे तो कितना मट्टी है? हां एलजीएम का मट्टी है वो किधर? उधर ही बैठा था। तुमको बुलाओ, दोनों को बोला, दोनों को। ये सुपरवाइजर कौन है? एस्केट को बुलाओ। तुम्हारा ये मट्टी कहां से लाया था? ये सिमेंट्स का मट्टी लाया था ना। सिमेंट्स कंपनीची माती हाडली होती, ती हांगा स्टॉक केल्या आणि ते भायल्या भायर ते घेऊन वयता आउट ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टेट। आईडीसी का प्रॉपर्टी है ना, बराबर। ऐसा कैसा हो सकता है? कब से लोडिंग कर रहे हैं? कब से लोडिंग कर रहे हैं तुम? मैं अभी दोपहर से आया। तुम दोपहर से आया, कितना गाड़ी गया? रिकॉर्ड ट्रिप शीट में है, बराबर। अच्छा, तुम्हारे पास परमिशन वगैरह कुछ है इसका मट्टी कहाँ लेके जाने का, क्या करने का? सेठ को मालूम है, सेठ एलजीएम है। वो गाड़ी किसका है? वो भी उसका ही है। काय ये ना अशें मरे न्ही, कोणें बरप गाडी कितें तुमची गाडी हाडून बरा मरे, माझी 4 हाडून पडटा। तो सांगता अबे लोड करो, कौन बोला तुमको लोड करने? सुपरवाइजर ना, तो उसको बोलो मेरा भी 10 गाड़ी आ रहा है, वो भी लोड करो। फोन करो उसको, फोन कर, चल हम भी गाड़ी लेके आता है। फोन कर, चल बुला। ये तो तुम्हारे सेठ को बुलाओ इधर, नहीं तो बुलाओ उसको, हम भी भरता है। ऐसा कैसा काउंट नहीं करके रखा, अंदाजा भाई 40 के आसपास। बड़ा गाड़ी नहीं, मिक्स गाड़ी है। अच्छा, कौन सा? 110 लेके लोड किया? 130 लेके लोड किया। अच्छा, ये मट्टी कहाँ जा रहा है मालूम है आपको? नहीं मालूम। सेठ कौन है मालूम है? सेठ तो बाबू सेठ। बाबू उसका नाम पता नहीं? नाम नहीं पता। किधर का है ये भी नहीं पता किधर का। कितना दिन से लोडिंग कर रहे हैं? तू कैसे लोडिंग करता है? कैसा भी मतलब सेठ कोई है? तुम नहीं, सेठ वो बोलेगा कि इधर से लोडिंग। अरे बाबा, सेठ कौन है वो मालूम ही नहीं, और तुम ऐसे काम कर रहे हो। पगार कौन देता है तेरे को? पगार तो वही देता है, उसका नाम बाबू सेठ बोलता है, बाबू के नाम से जानते हैं उसको। उसका नंबर नहीं है? नंबर नहीं, कुछ भी नहीं है तेरे पास? मोबाइल नंबर भी? कितना दिन से चले? ये तो मैं इधर आज पहली बार आया। तू भी आज पहली बार आया? पहली बार। मेरा मशीन उधर गोवा यूनिवर्सिटी में चला था, मैं इधर पहली बार आया। ये मट्टी पूरा खाली कर दिया मेरे तुमने? ये मट्टी डाल दिया, खाली किया? सुपरवाइजर फोन पर डाल। हेलो, हाँ कपिल भाई, ठीक चालू रख, कुछ प्रॉब्लेम नहीं पड़े। ऐक आहे म्हणजे ये तुम लोग आईडीसी का प्रॉपर्टी है ना, बराबर। ऐसा कैसा हो सकता है? कब से लोडिंग कर रहे हैं? कब से लोडिंग कर रहे हैं तुम? मैं अभी दोपहर से आया। तुम दोपहर से आया, कितना गाड़ी गया? रिकॉर्ड ट्रिप शीट में है, बराबर। अच्छा, तुम्हारे पास परमिशन वगैरह कुछ है इसका मट्टी कहाँ लेके जाने का, क्या करने का? सेठ को मालूम है, सेठ एलजीएम है। वो गाड़ी किसका है? वो भी उसका ही है। गव्हर्मेंटाने तेजेर लक्ष केंद्रीत करपाक जाय। हे जितले आमचे गव्हर्मेंटाचो रेव्हेन्यू लॉस जाता तेजेर मातशें दिसता गव्हर्मेंटान लक्ष दवरपाक जाय। ते गोंयची माती गोंयच्या मनशांचे खातीर कितें तरी जावपाक जाय, रेव्हेन्यू मेळपाक जाय गोंयांक। जो पर्यंत जो आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडपाक शकता आनी कितें ह्या मातयेंतल्यान पयशांनी आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडपाक शकता। तरी गव्हर्मेंटाक लॉस जाता अशें दिसता? हय, गव्हर्मेंटाक 100% लॉस आहे। सो हितून कोण इन्वॉल्व आसा, कितें आसा तें मातशें गव्हर्मेंटान फायंड आउट करपाक जाय आनी तेजेर इन्क्वायरी वचपाक जाय। जी माती जी आसा पळय न्हू, ही माती सिमेंट्स कंपनी आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्या, ती कटिंग करता त्या टायमार आनी हांगा हाडून डंप केल्या। तितले परते ओके, कित्याक ती माती सिमेंट्स कंपनी म्हळ्यार इंडस्ट्रियल आयडीसी माती ती हाडली हांगा डंप केल्या। ओके फायन, खंयची माती जर लिफ्ट करतलो ना एज पर लॉ शूड हॅव अ परमिशन जाय आउट ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टेट, ते करूं ना फर्स्ट ऑफ ऑल। आनी मेन म्हणल्यार हो फायदो हे गोंयकारांचो घेता, कित्याक गोंयकार सुशेगाद व्हडले पडप, सुशेगाद कांय पडप ना गोंयकारांक, न्हिदलेले आसा सुशेगाद। आतां आमचे थोडे मनीस जे आहा तेंच्यांनी दाखोवन दिले बाय की अशें चलता म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल। हेजेर केदी व्हडली मायंड जाल्यार ती पळयात तुमी, पळयात केदी व्हडली मायंड आहा हांगा ही। आतां 1-1.5 म्हयने आसा चालूच आसा, कोणाची पडोस ना हे जाल्लें आहा तें फर्स्ट ऑफ ऑल। आनी फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार मेन म्हटल्यार कितें, ही माती जी आसा पळय न्हू ही आयडीसीची, सो खंयचो प्लॉट सुद्दां दितलो तो न्हू आयडीसीचो शूड बी ऑप्शन वो हॅज टू टेंडर। प्रॉपर्टी आमची गोंयकारांची ही आयडीसी म्हणटा सगळी आमची गोंयकार इंडस्ट्रियल गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणटा कळ्ळें न्हू। सो हें आहा तें टेंडर जावंक जाय। जशें आमी प्लॉट घेतात पळय इंडस्ट्रियल, तशें
टेंडर जावंक जाय. अशें भायल्या भायर येवन कोणी येतले भरतले आनी तेजे पयशे घेतले आनी वयतले, हें चलपा येना. हें अशें चलपा येना म्हणून आमी हांगा येयल्या फर्स्ट ऑफ ऑल. म्हणजे कोणी ब्लॅक मनी करता पळय तशें जाल्लें आहा तेन्ना. कोणाक कोणी चालपी ना. कोणाक कोणी चारपी ना. फर्स्ट ऑफ ऑल कोणाक कोणी चारपी ना. हो व्हडलो प्रॉब्लम जाल्ला. हांव म्हाजें म्हणणें अशें इतलेंच की बाबा माती हा डम दवरल्या न्हू. ऑप्शन करा तुमी, कांय प्रॉब्लेम ना आमकां. ऑप्शन करा, टेंडर काडायचेर, पेपरार न्यूज दिया, काय प्रॉब्लेम ना. पूण हें अशें कितें, हें अशें काय चलना कितें. खंयच्यो केरलाच्यो गाडयो आनी खंयच्यो गाडयो येवन भरतात आनी कोणाकूच तांकां एडवांटेज ना जे गोंयकार आहा तांकां. फर्स्ट ऑफ ऑल हें म्हाजें म्हणणें इतलें. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मुद्दो हेजेर कितें आसा की जी माती जी IDCची आहा तो रेव्हेन्यू एक तर गव्हर्मेंटाक येवपा जाय एज पर द टेंडरींग, एज पर द ऑप्शन करून ते पेपरार येवंक जाय. आमकां कळटलें आमी पळय टेंडर घालता आनी घेता माती अशें जावपा. दॅट इज कॉल्ड रेव्हेन्यू. तो रेव्हेन्यू येवंक जाय. हे कितें भायल्या भायर चलना नाटक. कोणाक कोण आमी आसा जिते अजून गोंयकार जिते आसा ना न्हू, आहा गोंयकार जिते. सो ताका लागून आमी येयला. फुडें IDCन कितें तें पळयता प्लॉटिंग ब्रिडींग हे जे प्लॉट इकल्या बिकल्या पळय सगळे तेवूय आमकां जें लक्ष घालपा जाय. दोळ्या मुखार तर हे माती दिसची पडटा अशी, तर अशी कोणाचे कोणी व्हरता त्या प्लॉटी हेंचे कितें सेटिंग चलता तें कशें कळटलें. आतां तेजेर आमी लक्ष घालतले. आमकां कोणे तरी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें खंयच्या सोर्सांतल्यान की ही माती जी आसा ती खंयची कंपनी, सिमेंट्स कंपनीची माती हांगा डंप करपाक परमिशन आसा आनी ती कोणे तरी एका कॉन्ट्रॅक्टरान डंप केल्या. आतां ती डंप केल्ली माती परत लिफ्ट करपाक परमिशन कोणाचें ना तेजे कडेन, हें आमकां खबर आसा. आनी आसलें जाल्यार ताणें आमकां दाखोवचें. आनी ती माती परत ते भायर व्हरून विकता, जेचे आमचे कडेन एविडन्सूय आसा. मागीर हें इतली गव्हर्मेंटचो रेव्हेन्यू आसा पळय तो असो कसो म्हणजे कोण ताचो वाली आसा, हें अशें कशें जावंक शकता. आतां ते म्हणटा ते तुमी आयकलां आसतलें, बरो म्हणटा तो. म्हणजे कोणेंय भरपाची माती कशी खंयी डंप करपाची, ताका रुल्स रेग्युलेशन्स कांयच ना. कोणेंय हाडून डंप करप, ताचो रेव्हेन्यू कोणाक वता कितें वता कोणूच इंट्रस्ट ना. हें कशें. आनी हे दिसान भरता, म्हणजे दिसा दवळे रातचे तरी चोरून व्हेला कोणें जाल्यार चल सोडी येताले. दीस दवळे इतल्यो गाडयो चलता कोणूच कांय एक्शन घेना. कायद्यान कशें आसूंक जाय. कायद्यान म्हजे कोतान अशें आसपाक जाय की IDC डंप केला एज पर माय नॉलेज. आय मे बी रॉंग ऑल्सो, पूण IDCन माती डंप केली आपल्या प्रॉपर्टीन फायन, ताणें परमिशन घेवन डंप केलें आसतलीच म्हणटा. पूण ती परत लिफ्ट करपाक परमिशन कशें दिलें ताका, आनी तेय बी जाय ताका व्हरून भायर घालपाक. तो कोण कॉन्ट्रॅक्टर ताचें सगळें कळोवंक जाय. आतां तुमकां नांवां सांगलें आसतलीं कोण तो. मागीर तशी कशी माती व्हरूंक मेळटा. तशें जालें मागीर ताका रेव्हेन्यू नाच. कोणाचेच कायदेच ना अशें जालें ना. कायदे नासतना कशें करप हें. IDCन ताका परमिशन कशें दिवंक शकता. IDC दिवंकूच शकना. आनी कशें दिलें जाल्यार आमकां सांगूंक जाय न्ही ताणें. ताका दिलें जाल्यार आमकांय दिवंक जाय न्ही. मागीर आमचेय गाडी घालूंक जाय. एकट्याकूच कशें दिवंक मेळटलें. फ्री जर माती अशी भरून कोणेंय व्हरप जाल्यार ती फ्री म्हणजे सगळ्यांकूच फ्री आसपाक जाय न्ही, एकट्याच मनशाक ना. ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान हांगा माती हाडून डंप केली ताचो रोल सोंपलो. परत तो कशी लिफ्ट करता. ताका कितें तरी कायदो आसूंक जाय न्ही. जाल्यार कितें परमिशन आसपाक जाय. एकदां तुवें डंप केली, लेवल केली जाली. आतां इतली क्वॉन्टिटी ताणें डंप केल्या, ती कितली क्वॉन्टिटी डंप केली ताचें रिकॉर्ड कोणा कडेन. पयलीं काडल्या तेजेर रिकॉर्ड आसतलो. रिकॉर्ड आसूंक जाय. मागीर ती आतां हाडून हांगा डंप केली, खंय डंप केली, कशें परमिशन ताचें. म्हणजे अशें जालें की कोणेंय येवपाची माती हाडपाची, खंय IDCचे भितर डंप करपाची आनी आपल्याक जाय तेन्ना व्हरून विकपाची. कायदो कानून कांय ना अशें जालें न्ही. नो परमिशन नो. आतां पळय कोणूच फुडें येना. तो सांगता कोण तरी हो आनी तो नांवां सांगता. मागीर आतां ते सुपरवायझरान कितले ट्रिपी बरयल्ले आसात. सर तुमचे फुडें कितें प्रोसिजर कितें म्हणजे आतां आमी वचून विचारतले सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटीक. आमी तेजे कन्सर्न ऑथॉरिटीक वचून आमी विचारता बाबा हें अशें चल्लां, हें कशें काय म्हणून. आनी ते उडवाडीची उतरां दितात आमकां. आनी हाज्या पयलीं थोड्या लोकांनी कंप्लेनी केल्ली खंय अशें चलता म्हणून. ताजेरूय एक्शन जावना म्हणून अशें म्हाका कळ्ळां. हाव फार इट इज ट्रू आतां पळोवंक जाय. पूण आतां आमकां तांणी कन्सर्न डिपार्टमेंटान आमी आतां ताका विचारतले. आमी कोणाक ब्लेम करना, आमी कोणाचे अगेन्स्टूय ना. पूण जें करता तें कायदेशीर. कायदो आसा जाल्यार तो सगळ्यांक. कायदो स्पेसिफीक एकट्या मनशाक आसूं शकना. सो कायदो आसा जाल्यार सगळ्यांकूच कायद्यान करचें पडलें ना तें. म्हणजे जर माती ही कोणीय व्हरूंक शकता जाल्यार सर म्हजे बाकीचे कितलेशेच भाव आसात गोंयकार भाव आमचे, तांकांय व्हरूं न्ही. एकट्याकूच व्हरूंक मेळूंक जायना ती. बेसिकली सिमेंट्स कंपनीची माती ती पयलीं इनिशियल हांगा डंप करप काबार कॉन्ट्रॅक्ट. हय, एकदां ताणें डंप केली ओके आमी म्हणटा फायन. कित्याक ताणें हाडून हांगा डंप केल्या न्ही. ताणें कांय बिझनस करूंक ना ताचें. हाडून IDCच्या प्लॉटान डंप केलें अप टू दॅट लेवल इट इज ओके फायन, कांय व्हरूंक ना. पूण मागीर ती माती परत भरून व्हरतात आनी तिसरो मनीस व्हरता आनी ती भायर व्हरून विकता, तेन्ना हें खंयच्या कायद्यान बसता हें आमकां समजूंक ना. म्हणून आतां ते कन्सर्न ऑथॉरिटीन आमकां रिप्लाय दिवंक जाय. तुमी कितें कंप्लेन बी करतले आतां आमी हाडटाच. आमी कंप्लेन करतात आनी तांचे आमकां हें दिवनी न्ही, आन्सर दिवनी हाचें. ना जाल्यार आमी फुडें सगळी तयारी दवरल्या.
म्हणजे आमची गोंयकारांचो कसो स्वभाव आसा, आमी शांत आसतात, आमी केन्ना कोणाच्या वाटेक वचनात, कितें करनात, उलयनात. पण हे राज रोस दोळ्या मुखार हें चलता, कोणीच एक्शन घेना. म्हणजे हाका कितें ओपनली वायलेशन जाता न्ही. आनी 1 आनी 2 गाडीने तुम्ही आता ताणें सांगलेला, तो एकटो सांगता आपण 40 भरले, एकटो सांगता 20 भरला, एकटो सांगता कालच्यान भरता, एकटो रजिस्टर काढून पळयला कितलोसोच रिकॉर्ड आहा. थंय कॅश रिसिव्डाचे रिकॉर्ड आसा, कॅशाची गाडी आसा, कॅशाचे पयशे घेतलेले रिकॉर्ड आसा ताचेर. तुवें मारले मरे फोटो तेजे. केरळाच्यो गाडी चलता. म्हणजे आता पळय केरळाच्यो गाडयो म्हणजे आउट ऑफ स्टेट गाडयो येवन पॉयंट टू पॉयंट मारता, ताकाय कोण पळयना. केन्ना चालू जाला आता हे म्हयनोभर चालू आसा. हे म्हयनोभर चालू आसा म्हणटा, म्हयनोभर चालू आसा म्हणटा. म्हणजे अजून कोणाकूच खबर ना काय खबर असून डोळे बंद केले, काय कोणे दोळे बंद केले ते तशें गाडी गेला असलो म्हयनोभर म्हणजे आता कितलो हांगा डंप आसलो फुल. हांगा पळया मरे तूं कितलो इतलो फूल आहे पळय, फूल आसलो. म्हाका दिसता वयचले 40 क्युबिक मीटर, 40,000 क्युबिक कितले गेले आता ते आता रिकॉर्ड मेळटले मेळटलो आमकां. तांच्याकडे काढला तितलो आनी हेजेर मेळटले. सगळ्याकडे रिकॉर्ड आसतलो तांच्याकडे. आनी ही माती इतली गेली कशी, कोणे कित्याक यूज केली. जेन्ना एका प्लॉटार डंप केली, आता तांच्यांनी खूब कडेन वाटेक डंप केल्या IDCच्या अंडर. सो ओके, पण तूं डंप करता आनी परत लिफ्ट करता म्हणजे टोटली इलिगल न्ही. खडा रो उदर. आनी ते लिगल जाल्यार आमकां ताणें सांगून मागीर आमी व्हरता ती.